गोयची आयडेंटिटी काबार करपाक मुखार सरलेले आसा। ही जोडी नंबर 1 गोयचे ब्रोकर जाल्यार दिल्ली वाल्यांक जमीन विकपाक आणि जेन्ना जर तरी डायरेक्ट एक्झिबिशनूच प्रोटेस्ट चालू आसा, चिमला प्रोटेस्ट चालू आसा, शिरदोना प्रोटेस्ट चालू आसा। ह्या लोकांक आपले आपले गांव सांबाळपाक प्रोटेस्ट कित्याक करपाक पडटा जेन्ना इलेक्टेड सरकार हांगा स्थापीत आसा। करता आमची जमीन हडपपाचे हे वेगळे तरेचे प्रयत्न करतात। गोंयांत कितली कॅपॅसिटी आसा, गोंयांत कितले डेव्हलपमेंट आमी सस्टेन करपाक शकता हे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे हे ठरवपाक शकनात, तर आमचे गोंयकारांनी हे ठरवपाक जाय आणि गोंयकारांनी आपली जमीन राखपा खातीर नवो सरकार प्रस्थापीत करून नवे कायदे तयार करून आणि हे जे कायदे आमकां वाट लागतात ते सगळ्यांनी भायर काडून आमच्या गोंय सांबाळपाची गरज आसा। आमच्या एलओपी युरी आलेमान ऑलरेडी सांगला ह्या सरकाराची एक्सपायरी पिरियड काबार जाल्ली आसा, फक्त 6 म्हयन्यांच्या एक्सटेन्शनाचेर आसा। त्यांनी सांगला आमचो लोकांचो सरकार येता तेन्ना पयले सांगीन ही सगळी सेक्शनां जे गोंयच्या जमनीचेर हल्लो जाता ही सगळी सेक्शनां ते पयलीं काबार करतले, भायर काडटले अशें आमचे आलोकी युरी आलेमान ऑलरेडी परत लोकांक सांगलेलें आसा। आयज युथांक फटयले वयता, युथांक फ्रस्ट्रेशन येता, कॅश फॉर जॉब 2 वर्सां जालीं, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या फॅमिलीचे नाव सगळीकडे येला, वेगवेगळ्या केसींनी येला की हे सगळ्यांनी पैसे घेतलेले आसात आणि आयज ह्यो केसी दाबून उडयल्ली आसात। 2 वर्सां नंतर सुद्धा हेंचे कॅश फॉर जॉबाचेर चार्जशीट फायल करपाक जाय। आमी हाचे पाठपुरावो करतले। कॅश फॉर जॉबाचेर जो गोंयकारांचे गोंयच्या उठाचेर अन्याय जाल्लो आसा ते आमी बंद जावपाक दिवची ना, ती चालना दवरतले आणि जो कोण हांकां फटयल्लो आसा तांकां ख्यास्त भोगची पडटली। भुरग्यांच्यो एग्जामी कॉम्प्रोमायज जाल्ले आसात, जे कॅन्डिडेट्स एसएसएल 12वी एग्जामी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लासान पास जातात ते ह्यांची एग्जामी तांकां 100रांतले 100 मार्क पडटात। अशें करून आमच्या गोंयच्या युवकांक फटयले वयता। प्रायवेट वेगवेगळ्यो कंपनी गोंयांत येतात, प्रायवेट जमनी घेतात, आमची जमनी, आमचे उदक, आमची लायफ, एनवायरमेंट डॅमेज करतात आणि जॉब दिता आसतना आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक निराशा येता, तांकां जॉब मेळना। ह्या खातीर वेगळी आमकां क्रांती सुरू करची पडटली आणि त्या खातीर आयज आमी वेगळी क्रांती करपाचें आमी हांगसरल्यान आयज अनाउन्स केल्लें आसा। आमकां ह्यो इंडस्ट्री कित्याक जाय, ज्यो इंडस्ट्री आमकां काबार करतात, ज्यो आमकां आणि सगळ्यात व्हडलो कश्ट आमच्या गोंयकारांच्या मुखार पडलो तो आमचे गोंयकारांचे जे ल्हान ल्हान धंदे आशिल्ले, ल्हान ल्हान वेवसाय आशिल्ले ते आयज भायले लोक तो हडप करतात। टुरिझम बँकांत गेलो जाल्यार जे स्टेक होल्डर आसात ते स्टेक होल्डर शेकांचे जावं टॅक्सीचे जावं ते बारीक बारीक रूम करून रेंट दिवपाचे हाचो सगळो धंदो आयज गोंयचे भायले येवन आमच्या युवकांच्या हातांतले बोल्सांतले पयशे काडून ते भरतात आणि त्या खातीर हो जो स्टेक होल्डर आसा आमचो गोंयचो यूथ तेंचे कडेन हो धंदो परत पावोवपाक जाय। टुरिझम सेक्टर, फिशिंग सेक्टर ह्या सगळ्या सेक्टरांनी, सर्वीस सेक्टर आमचे गोंयकार युवकांक परत आमी हाडून त्यांच्या अधिकाराची जॉब्स आमी तांकां परत दिवपाक जाय। लॉ एंड ऑर्डर तर आउट ऑफ कंट्रोल गेल्लो आसा, डेली रॉबरीज, रेप्स, मर्डर, फॅटल एक्सिडेंट हे तर चालूच उरले आसा। म्हणजे सादो मुख्यमंत्री आपलो कॉन्वॉय सुद्धा सांबाळपाक शकना, त्याच्या कॉन्वॉयाचेर सुद्धा हल्लो जाता, हातूंतल्यान गोंयची लॉ एंड ऑर्डर कितें जाल्लें आसा तें आमी पळोवपाक, तें वेगळें सांगपाचें ना। पूण पुलीस कितें करतात, पुलीस आयज फक्त ओपोजिशन आनी जे प्रोटेस्ट करतात तांकां सोदोवपाचें
ओपोजिशनाक आनी प्रोटेस्टाक आनी असल्या लोकांक सुटोवपाक कायदे आमी हाडपाची गरज आसा. उदकाचे प्रश्न हाचेर आमची क्लियर पॉलिसी मुखार आसतली, ज्या कारणान आमकां उदकाक त्रास जावचे ना. एनवायरमेंट सेक्टर, फिशिंग सेक्टर, सर्व्हिस सेक्टर हातूंत गोंयकारांच्या युवकांक तांचो हक्काचो जॉब्स, तेंचो जो वेवसाय तेंचे कडेन परत करचो, ह्या खातीर आमची सावयो पुतिनो ह्या दोगांयनी गोंयच्या लोकांक मदत करपाची, ज्यांचे ज्यांचे नांव डिलीट जाल्ले आसा ती नांवां परत घालपाची कामूय आमी ह्या चळवळींतल्यान सुरू जातले. आयज हजारांनी जॉब्स विकले वयतात आनी हे सगळे सांबाळटलो जाल्यार एक लोकांचो सरकाराची गरज आसा आनी त्या खातीर आयज क्रांतीची गरज आसा. आनी आयच्यान आमी एक मेसेज दिवपाक शकता दॅट आयज गोंयकारांक द चेंज इज पॉसिबल. बदल घडोवपाची शक्य आसा आनी बदल घडोवपाची शक्यता ही आयच्यान हांगा सुरू जाता. हांव आयज तुमी सगळे हांगा आयले म्हणून परत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खास करून आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट थँक्यू सगळ्यांक परत एकदा देव बरें जावं. गिरीश चोडणकर, भावा तुका याद आसा त्या दिसा उगडासान हड्डे म्हजे पेट्टा वचून, भावा तुका याद आसा 11 जून, उदक लेगीत जालें रगत आनी रगत जालें पूण भावा तुका याद आसा 11 जून. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमोद साळगांवकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी 2 मिनटां भितर आयच्या ह्या बसकेक संबोधीत करचें. आदरणीय प्रमोद साळगांवकर. आजच्या सभेत डॉक्टर अंजली माचे बशिल्ले DPCCचे अध्यक्ष उमानेस गिरीश चोडणकर, आमचे प्रेसिडेंट आसा बापशे जे वर्किंग प्रेसिडेंट आसा, माथेर बशिल्ले सगळे महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष, युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष आनी सगळे काँग्रेसचे वांगडी, मातशे भायर आशिल्ली महिला काँग्रेसची आदली अध्यक्षा म्हजी मैत्रीण बिना. आनी हांगा मुजरत हांव उल्लेख करता की आदले आमचे डेप्युटी CM MLA हरयाणाचे मुद्दम हांगा हजर आसा होम मिनिस्टर दयानंद नार्वेकर, तशेंच भूमानेस्टर चंद्रकांत चोडणकर, तशेंच विक्टर गोन्साल्वीस, माचेर आशिल्ले, माचे भायर बशिल्ले सगळे काँग्रेसचे मोगी, तशेंच म्हाका दिश्टी पडटा कितलेशे म्हापशेचे कावन्सिलर्स जे हांगा आयल्यात, बाब सुधीर, बाब आमचो आदलो चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटीचो बाब सुभाष नार्वेकर, आमच्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचो बापूय, सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक जे आज हांगा मुजरत हाजीर आसा तांकां 18 जुनाच्यो शुभेच्छा. आमच्या प्रेसिडेंट आतां जे उलोवप केलां तातूंतल्यान आज आमी हांगा एक क्रांती घडोवपाक
समाजान जो विचार आमच्या सगळ्या समोर दवरला तो विचार घेवन गोंयभर कितें कशी परिस्थिती आसा आनी कशी परिस्थिती एका टायमार आशिल्ली कशी परिस्थिती जाय म्हणून हो क्रांती दिन घडिल्लो हाचे आमकां एक दृश्य समोर येता. म्हजी एक जाणटी म्हणजे फ्रीडम फायटर म्हजी मैत्रीण आसा जी तिका हालींच पद्मश्री मेळ्ळा. एडवोकेट लिविया लोबो सरदेसाय तुमी जाणा आसतले. तिचे कडेन कितले फाटी म्हणजे अशी उलोवणी जाता आनी ती सदांच सांगता कित्याक आमी इतले त्रास काडले, कित्याक आमी ते अंडरग्रावंड गेली, 6 वर्सां जंगलान काडली, संवसार सगळे सोडून आमी पिशे लागिल्ल्या भशेन आमी स्वातंत्र्य गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर आमी तळमळी भूक तान कितेंच आमी सोसून इतले सगळे त्रास काडले. हे कित्याक केले हे पळोवपाक काय म्हणटा ते 18 जून तुमी साजरो करतात तो कित्या खातीर करतात, कितें आसा ह्या गोंयांत सद्या परिस्थिती कितें आसा. सद्दां पेपर उक्ते गेल्यार आमकां कितें दिश्टी पडटा हे हांगाचे व्हडले व्हडले एडवर्टायजमेंट सगळ्यो बिल्डिंगाच्यो कितेंच कोणाक काय एनवायरमेंट पडून गेल्लो ना. आमच्यो नदयो आमची जमीन सगळे आनी लोक सगळे रागार आसा दिश्टी पडटा. सगळे जण उलयता की कितें चल्लो गोंयांत काय म्हणून. पूण हे एक कार्य हातान घेवपाक कोण फुडें सरतले आनी हे करपा खातीर आयची ही मिटींग. हांव आतांच म्हणटालें की खूब तेंप जालें की पयलीं आमी तुमकां हांगा म्हापशां अश्यो व्हडल्यो मिटिंगो जाताल्यो. आफ्टर अ लॉंग टायम आमकां हांगा ही एक व्हडली मिटींग करपाचो हो एक क्रांती दिन आसा हो परत एकदा आमच्या गोंया खातीर, आमच्या निसर्गा खातीर, आमच्या नदयां खातीर, आमच्या जमनी खातीर आनी आमच्या फ्युचरा खातीर, आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर. वॉट यू डू फ्युचर इज वॉट स्टेप यू टेक टुडे. महात्मा गांधीन आमकां सांगिल्लें आसा आज आमी जें पावल उखलता तो आमचे फुडाराचे आनी आज आमी हांगाच्यान भायर सरतली ती मनान एक निर्धार करून आनी हो निर्धार घराघरान आमकां पावोवपाचो आसा की आमी काँग्रेस पक्षाच्या फाटल्यान रावतली आनी खंयचोच पक्ष ही गोश्ट करूं शकना. आमी पयलीं केल्लें आसा. काँग्रेस पक्षाचो सरकार गोंयच्या लोकांनी पळयल्लो आसा आनी तो सरकार आज वचून 12-13 वर्सां जालीं, 14 वर्सां जालीं आनी त्या नंतर ही परिस्थिती कितें गोंयकार पळयता हातून हो सगळो विरोधाभास सगळे आमचे समोर आसा. आनी ताका लागून आज प्रत्येक काँग्रेस पक्षान आनी म्हाका खूब हांव आभारी आसा आमच्या लिडरांचे की म्हाका मान दितात. इतलीं वर्सां काँग्रेस पक्षा फाटल्यान आसा म्हणून म्हाका मान दितात, पयल्या लायनीन बसयतात. हांव प्रोटेस्टान येना, हांव भायर रस्त्यार भोंवना, काँग्रेस पक्षाचें कितें काय व्हडलें कार्य हांव करिना. पण म्हाका काँग्रेस पक्षूच जाय आनी सदांच काँग्रेस पक्षा फाटल्यान गरिबा खातीर बायलां खातीर जे जे कितें आमच्या पक्षाची धोरणां आसा ती गोंयकारांक खबर आसा. आनी म्हाका हो मान दिल्या बद्दल ते म्हाका फाटल्यान 2 मिनटां दिल्या म्हाका दिसता सोंपली. पण 2 मिनटां और एक बात काँग्रेस पक्ष आणि एकदा काँग्रेस पक्ष. थँक्यू. आता तुमच्या मुखार आता
आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे खजिनदार दत्ताबाब नायक हांकां कितेंच्यांनी 2 मिनटां भितर आपणाचे शुभेच्छा ह्या कार्यावळींत व्यक्त करची. कोणाचीच नांवां घेनासतना आदरणीय व्यासपीठ म्हणून सुरवात करची अशी तुमकां सगळ्यांक विनंती करता. माझे फुडले मानेस भाव आनी भयणी, आज काँग्रेस पक्षान एक बरी गजाल केली म्हणजे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांचे बरोबर डॉक्टर जुलियो मिनेझीस यांची याद दवरल्या ही खूब गरजेची गजाल म्हाका दिसता. महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया हांणी एक संदेश आमकां दिलो, निर्भय बनो, निर्भय जायात, भिनाका. आज भाजपाचे मुख्यमंत्री भाजपाच्या वावुरप्यांक सांगतात भिवपाची गरज ना. आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वावुरप्यांक भिवपाची गरज ना अशें सांगना, भिनाका. आमी कित्याक भिनात अशें सांगतात. देशांत आज अखुशी आणीबाणी आसा, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर गदा आयल्या. अशा वेळार कोणाक भिनासतना जे मनात आसा ते प्रांजळपणान सांगपाची गरज आसा. 19 डिसेंबरा इतलोच 18 जून हो म्हत्वाचो दीस आनी आमी महात्मा गांधीन सांगिल्ल्या, जवाहरलाल नेहरून सांगिल्ल्या, राम मनोहर लोहियान सांगिल्ल्या मार्गान गोंय आनी भारत घडोवपाक वावुरया. जय हिंद. दत्ताबाब नायक. क्रांतीची घेऊन मशाल लोहिया आयलो मडगांव, क्रांतीची घेऊन मशाल लोहिया आयलो मडगांवां, मुक्तीची केक पेटयली गांवागांवां. केपें गांवाचो आमदार, गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो कार्याध्यक्ष, गोंय राज्याचो एक धडाडीचो आमदार, काम करपी आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता तांकां विनंती करता की ह्या दिनाक तुमी तुमकां संबोधीत करचें. आदरणीय एल्टन डिकोस्ता. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांग देता. गुड इवनिंग. माचेर असले सगळे मानीस चोडा मोगाचे मोगाळ गोंयच्या भावांचो भयणांचो गोंयचो मोग करणारो. जून 20 वर्सां फाटीं एक किटी, एक क्रांती बाब जुलियो आनी बाब राम मनोहरान आमच्या काळजान, गोंयकारांच्या काळजान ही ओंपली, ही घातली, एक चळवळ. आनी आमी आज गोंयकार हे गोंयकार म्हूण आसात. खुशाल आसा वो दुखी आसा हें तुमी सांगतले. खुशाल आय दुखी आयकपाक आमदार म्हूण म्हाका दिसता ह्या नात्यान आयकपाकूय म्हाका लज दिसता. आनी अनेक फावटी भाशणां म्हणला तेन्ना म्हाका 4 वर्सां जालीं आमदार म्हणून. आज 4.5 वर्सां 4.5 वर्सां आमदार जावन हांव आतां भाशण दिवपाक रावलां. बट एक्सपिरियन्स ऑफ 4.5 years एज ए MLA म्हाका दिसता दोळ्याच्या भितर हांव सांगता खूब वायट दिसता. आनी जेन्ना म्हाका केपेंचे भाव भयण्यान आमदार म्हणून निवडून हाडलो, हांवें जायत चिंतलें असो करतलो तेच करतलो. कांय कारणां लागून आमगे इकरा आमदार येयले, तितूंत तो 8य इकोत घेयले. जायत फावटी हांव काँग्रेस आमदार गेले म्हणून उलयताय, कोण इकोत घेता तेजेर कोण उलयना. कोण इकोत घेता तेजेर कोण उलयना. काँग्रेसाचे आमदार गेले तेजेर उलयतात. पण इकोत घेता तितलो चोर आसता. जे वयताय ते आमी चोरून उठाय, पण इकोत घेता तो फोटींगपणान घेता तेका चोर कोण म्हणा. वय मातशें तूं मोगडा चोरतालो. जाय तितलें केपें बद्दल करपाक, गोंय पासून करपाक, बट जायत फावटी दूख दिसता. आज खंयच्याय मोडार वच, तूं एड्युकेशनार वच, हेल्थार वच, रोड्स वच, इन्फ्रास्ट्रक्चर चोय, आमचे टॅक्सी पाव चोय, झाडां पेडां दोंगर शेतां चोय. आज कितें आहा हेंच गोंय पासून ही चळवळ चालू जाली 20 वर्सां पयलीं. म्हाका जायतीं जाणटी भाव पळय दिसता पडटाय. सगळीं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान सगळीं जात सगळीं भाव पळय दिसती पडटाय. होच गोंयकाराचो एक वट. मास्ता एक गोंय पासून ही चळवळ चालू जाल्ली. हो हें गोंय चोवपाक लागले, हो
म्हाका दिसता एक 30 वर्स पयलीं गोंय कितें आशिल्लें तें चोवपाक गोंयांत आशिल्लें. म्हाका 50 वर्सांनी म्हाका दिसता जें हांवें म्हगे भुरगेपणांत चोयल्लें म्हगे भुरग्यांक चोवपाक म्हाका दिसता म्हाका मेळना. म्हगे चेडो 19 इयर्स जालो, चेडूं 14 वर्सां, आनी म्हगे म्हाका दिसता भुरग्यांक तें चोवपाक मेळटलें कितें तें म्हाका खबर ना. बट हें सगळें जावपाक आतां आनी हे लास्ट 15 वर्सां हें सारकें पावल पडपाक बुद्धीकारान म्हणून हांव BJP हांव पार्टीचेर उलयना. हांव आमच्या थोड्या गोंयकारांक म्हाका सदां आमी सेल्फ हें घेवपाक जाय. आमी आमचे मदें डिविजन करून आज एक सत्तेर हाडलें आनी आज म्हाका दिसता ही निमाणी चोडवड म्हण आहा आमी आज दिला. आज म्हाका दिसता सगल्यांनी आपल्या काळजान आज गाड चिंतपाक जाय. 15 वर्स पयलीं गोंय आशिल्लें तें आज आसा वो ना. मागीर आतां कितें करपाचें आव्हान कोण सांगपाक नाका. तुमी म्हाका दोनी आन्सर दिला. पयलीं गोंय कशें चल्लें आतां गोंय कशें चल्लें. हांव तुमकां सांगता आमदार ह्या जाता न्हू गोंयकार ह्या जाता मोगाळ बाबणी न्हू हात जोडून मागता हें गोंय तरी हे पाटी तुमी 26 हांव 27 म्हणा 26 तुमी सांबाळनाय आमी सांबाळनाय तुमी न्हू आमी एक आमदार आमी पॉलिटिशन दवर आमी आतां तुमी एकठांय तरी सांबाळनाय जाल्यार म्हाका दिसता आमचे मुखायले पिळगेक हें पयलीं गोंय आशिल्लें आतां थोडेशें वला तें गोंय चोवपाक मेळपाना. एक निमाणान चान्स मेळटा. आमचे मत कसलें डिविजन आसूं कोणाक दिसता हो मनीस बरो हो मनीस पाड हो मनशान बरें केला ह्या मनशान पाड केला हें सगळें विसरया. आपल्या मनान आपल्या काळजान हात घालया आनी सांगया बाबा आमकां हे फाटी गोंय एक बरें करपाक जाय. गोंय पासून वावून या आमचे मदें जायते डिफरन्स जाय. आमचे मदें वाद जे सरकार आहा ते देवाच्या धर्माच्या जातीच्या कातीच्या आमकां डिवायड करताय. हें डिविजन पयलीं नाशिल्लें. हांव फातर्पेचो म्हाका दिसता आमगे गोरंकारीच्या 1 किलोमिटर मुखार 2 शांतादुर्गा फातर्पेकारीन आनी शांतादुर्गा पंगडकारीन देवूळ आहा. आमी देवळां येताय क्रिसमसाक म्हाका दिसता आमगे फेस्ताच्या शिबिरांतले 40 हिंदू भाव आसताय. आज म्हाका दिसता आमचे मदें डिविजन जाला आनी दिसती पडा अजळां भिरांत दिसता आमी वचपाक. हें जावपाक जायना. गोंय आमी सांबाळया मोगाळ बाबडी हांव तुका हात जोडून मागता कितेंय जावं कसलेंय तरी आमचें डिविजन हे जे गेल्ले फाटी 22 चुकले 4-5 जाण येयले पार्टी डिविजन जालें सगळें जालें. हे फाटी आमी तुका हात जोडून मागता गोंय सांबाळया आमचे पासून न्हू पार्टी पासून न्हू गोंयचे पासून आमी आमगे मुखार पिळगे पासून गोंय सांबाळपाक गरज आहा. नाजाल्यार म्हाका दिसता आमी आमी जायच्या सिनियरां हांगा हें जें सूख हें गोंयचें गोल्डन गोवा म्हणटाले उदयनजी नायक नखेत्र म्हणटाले हें गोंय आमगे मुखार चोवपाक मेळना. गोंय म्हटलें इतलें बरें सुंदर देवान आमकां रानां भाटां शेतां दोरया सगळें दिलें आमकां सांबाळपाक जायना. आमी मातशें सांबाळया एक वट आमचो मत दवरया कसलेंय डिफरन्स आहा पयस काडया. हांव तुका आज ह्यो दिसा वोटर जिवनातून सांगता कितेंय तरी आमचे मदें डिफरन्स आहा मातशें आमचे मदें तें काबार करया आमचे भितर बसून सेटल करया आनी गोंय सांबाळया. सगळ्यांक तुका अनेक फाटी पार्टीक काँग्रेस पार्टीक देवपाक तुका देवनगाव चौरायकर दिवसता मंगळारच्या त्या दिसा पावस उटंगळाचो झडटालो. गोंय राखूंक दर एकलो गोंयकार दिसतालो. गोंय राखूंक दर एक गोंयकार दिसतालो. तुमच्या मुखार आपयता एडोणचे आमदार आनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे कार्याध्यक्ष दोतोर कार्लोस आल्वारीस परेरा हांकां तांच्या ह्या वेळार गोंयकारांक मार्गदर्शन करता. देव बरें सांज दिवं. आमचो माणिकराव ठाकरे आसा LOP न्यू यालेगांव म्हजो कलीग एल्टनी फॉस्टर डॉक्टर अंजली निंबाळकर गोंयच्या सगळ्यांनी हें नांव घेना जाल्यार 5 मिनटां वयतली आनी 2 मिनटांनी उलोवपाक जाय. आमी क्रांती दिन आयज सेलेब्रेट करतात ते कित्याक आमी याद करतात क्रांती दिनाचेर उगडास धरूंक जाय. तेन्ना आमच्या कॉलोनियल पोर्तुगेज रूल आशिल्लो तेन्ना त्या लोकांक शेकयताले. लोकांचे फ्रिडम ऑफ स्पीच नाशिल्ले.
लोकांक त्रास करताले आनी लोकांचे अन्याय करताले. आज पळयलें जाल्यार कितें जाता, आमगे बिल वाडटात. गॅस सिलिंडर तुमकां सांगलें 3 मेळटा म्हूण तेंय मेळना, प्रेस वाडवयलो. पेट्रोलाचो प्रेस वाडवयलो. आनी ते महिला आशिल्ले ते रस्त्यार नासताले सिलिंडर घेवन ते ओगे आसतात. रिपोर्टराचे प्रेस इंटरव्यू विचारले तेन्ना तुमचे कितें म्हणे म्हूण ते उठले आनी उबे रावन गेले भायर. कसले सरकार चलता, लोकांचे चिंतना. काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना काँग्रेस पक्ष फायनान्शियल मॅनेजमेंट जाणा कितको करपाक, लोकांक त्रास करपानी आनी देशाक कोणा घालपानी. आनी अशें करून सरकारान आमचे काँग्रेस पक्षांनी सरकार चलयला. इंटरनॅशनली आमचे देश वयर येयला. एका एक मारून गेलो ना आमचो प्रधानमंत्री. गेलो तेन्ना सगळे आमचे काँग्रेस पक्षाचे प्रधानमंत्री हुई गेले तेन्ना रेस्पेक्ट आशिल्लो. आनी ते इंदिरा गांधी पासून एक पार्टी आमचे एक डिप्लोमॅटाक, आमगे इंडियन डिप्लोमॅटाक ह्युमिलेट केलो तेन्ना अमेरिका. थिंग अमेरिकेक गेले तेन्ना स्ट्रिप केलें कित्याक डिप्लोमॅटीक म्हणल्यार ताका एक एक्झॅम्पशन आसता. फ्रिस्कींग कांय करूं जायना. केला आनी स्ट्रिप डावन सर्च केला. इंदिरा गांधीन सद्या एक काडला तेचे कितें सेक्युरिटी सगळी काडला आमच्या पक्षांनी. कित्याक तांकां दाखोवपाक. आनी ती बिना आहली. कित्याक बिना आहली, तिका शिक्षण आशिल्लें, तिका मोन आशिल्लें आनी तिका इंटेलिजन्स आशिल्लें. आज पळय कितें जाता, आमचेर आतां तुमगे इलेक्ट्रिसिटी बील, तुमी खुश आहात इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर? म्हाका डेली म्हाका व्हॉट्सएप आनी फोन येतात. एक गरीब मनीस आयलो मोड्याचो म्हाका सांगपाक 300 रुपयाचें बील येतालें म्हाका 800 रुपयाचें जालां. आनी तेणें सांगलां म्हाका फकत 4 बल्ब आहात आनी एक फॅन आहा. वॉशिंग मशीन ना, एसी ना आनी फ्रिजूय ना. इतलो गरीब तो. आनी डिपार्टमेंट कितें सांगता म्हाका, गव्हर्मेंटान आनीक फॅन दवरला आसतले म्हणून. दुसरी लोक कितें सांगतात म्हाका 2000चे बील 8000 येतात म्हाका. आमी हे लोकां पासून आमी झगडले, लोकां पासून वावरले. कित्याक हे सरकार नेणा कितकोन आमगे स्टेट आमगे प्रदेश चलोवपाक. हे ते फायनान्शियल मिसमॅनेजमेंट म्हणटात. हे पयशे काबार करतात आनी आमकां चलो सोडटात. ते चोरतात ते सोड म्हूण आमकां नागरीक आसात ते आमकां खुश करूंक जाय. तुमकां उगडास आसा की आमचे पार्लिमेंट इलेक्शन आशिल्लें तेन्ना एक अप्रेंटिसशीप म्हूण हाडलेलें. अप्रेंटिसशीप म्हणल्यार कितें, तुका एक एक्सपिरियन्स म्हूण दिवपाक. हांवें कितें म्हणलें तेन्ना, हांवें म्हणलां हें फकत इलेक्शनाक वचप, इलेक्शन काबार जातली तुका घरा बसयतले. आयज तेंच जालें. इलेक्शन काबार आनी लोकूय घरा. परत म्हणटात आनी एक बॅच तुजें परत वचूं जायना, दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक सेकंड टायम वचूं जाता म्हणून जॉब न्ही. वेकन्सी आसात, वेकन्सी भरनात. मागीर लोक वर्सा शिकता आनी लिस्ट एप्लिकेशन येतात ते वाडटात. 14 हांवें वाचला 14,000 जॉब बिहारान और उत्तर प्रदेशान 14,000 जॉबाक 14 लाख एप्लिकेशन आशिल्ले. तुमची गोंयांत कितें जाता, 8 जॉबाचे 8,000 लोक अप्लाय करतात. कितें जातले लोकांचे, कितले लोकांक जॉब मेळटले? हांव ल्हान आसलो तेन्ना लोकांक सरकारान नोकरी नाका आशिल्ली.
लोक प्रायव्हेट जॉबाक वयताले, प्रायव्हेट कंपनी वयताले. बोटीचे सोड, भायर वयता ते सोड, गोंया म्हणटा कोण आशिल्ले ते प्रायव्हेट जॉब म्हूण फ्लॅट घेताले, प्लॉट घेताले, घर बांदताले. आज तुज्यान म्हज्यान घेवपाक जाता. तूं सरकारान नोकरी नाहा जाल्यार फकत करप्ट आहा जाल्यार तुजें करूं जातलें. कोण ऑनस्ट आहा जाल्यार बरो सामको वयता जाल्यार तुगे कायद्या प्रमाणे वयत जाल्यार तुगे म्हयन्याक पयशेय काडपाक जातले आनी तुका दुसरे म्हयन्याक पयशे नासतले. हेंच BJP पक्ष लोकांक पेजे घायले. तुवें कितें विरोध उलयले जाल्यार तुजे फाटल्यान धांवतले, तुगे गोर मोडून व्होंवतले, JCB घेवन येतले. तुवें पळयलां उत्तर प्रदेश बिहाराक कितें जालां, वेस्ट बेंगॉला पळय लोक म्हणटा आमी BJPक वोट मारला आनी आमगेले गोर मोडटात म्हणून. हें याद दवरात. यूज एंड थ्रो करतले ते, तुमकां उजार करतले, तुमकां भायर उडयतले. गरज ना तेन्ना सामकें उडयतले. काँग्रेस पक्ष तसले न्ही. काँग्रेस पक्ष सदांच एकल्याचेर उगडास दवरता आनी केन्ना सोडना. तूं कितें पावरा ना जाल्यार पासून पावरा आसा जाल्यार तुजें याद करता, तुका रिस्पेक्ट दिता, हें उगडास दवरता. आतां तूं कितें उलयलें जाल्यार तुजे पासून केस घातली, ईडी घातली. आनी मुख्यमंत्री म्हणटालो त्या दिसा काँग्रेस पक्ष चोराची लुटाऱ्याची, आनी हांवें रिप्लाय कितें दिलो तेका, काँग्रेस पक्षाचे चोर आनी लुटारे आतां तुमगे BJPन कोण आहा ते सांगात आनी कोण ते चोर आनी लुटार तूं सांग म्हणून तेका पळय. आज ही BJPचे लेवल इतले पावला की फकत फाल्स क्रिमिनल केस गायल्या लोकांचे. फाल्स केस घातात तुगे बिझनेस दुसऱ्याक विकपाक, तुका जेलीन भितर घातात, तुका प्रेशर करपाक, तूं फोडून मोडून कित्याक मागीर सांगपाक बरें मुगे फ्रेंडाक तूं मागीर दी तूं बिझनेस आनी मागीर तुका सोडटात. कोर्ट जजमेंट आफ्टर जजमेंट दिता, दाखयता की ते सगळे केस फाल्स आशिल्ले. पूण हें इतलें काबार जालो ना. तुम्ही थोडे दीस फाटीं आयकलां आमचे एल्टन बाबान सांगले ते प्रमाणे आनी MK शेखान सांगले ते एक म्हापशाची गजाल. तूं जाणा एक टोर्नाडो भुरग्यान सुसायड केला. वेरी सॅड तें. हांव ते पुलिसीचे ब्लेम करता. कित्याक FIR फाल्स FIR जाल्लो तो. ते सोड कोणाचे इन्व्हेस्टिगेशन करतलो, कोणा कोर्टान वतलो, कोणा ट्रायल करतलो आनी कोणा जजमेंटांनी भितर उडयतलो. तो मनीस मेलो जाल्यार, केस स्टार्ट केलो जाल्यार आनी मोदी मेलो जाल्यार तो केस बंद जाता. पूण हिंगा स्टार्ट जावचे पयलीं मेल्या मनशाची केस जातात. हें जोक न्ही, हें फॉरेन. इसले लेवल सरकार घेता, इसले लेवल लोकांक त्रास करूं सोदता. हो तो आतां आमगे सगळे TV दाखोवया, आमचो जुलियान दाखोवया, मागीर आमचो पुरुषोत्तम काकोडकर, हे सगळे लिडर आशिल्ले ते कित्याक झगडटाले? ते झगडटाले आमचे गोंय बरें हाडपाक. आमकां दिसलें प्रेशर आनी ऑपरेशन नाका आशिल्लें. हो दीस आमचो आतां आमचो गोवा रेवोल्युशन डे म्हणटात आमी, हो याद करपाक. आनी तो रेवोल्युशन स्टार्ट जायन आमकां लिबरेशन मेळ्ळां. देखून हो आयज आमी हो दीस आमी तयारी करपाची. ते 1942 स्टार्ट जाल्ले, 1961 पूण आमी इतले वर्सांचे रावपाची न्ही. आतां आमगे स्टार्ट करपाचें. आमचो मिशन आसपाचो हेंकां भायर उडोवपाक आनी हेंकां घरा धाडपाक.
आता आमचे इलेक्शन बाय डिसेंबर जानेवारी जातले तुमकां मागता सोशल मिडिया तुम्ही जाणात एक पेज काढल्या आमचे विरोध उलोवपाक कित्याक विरोध उलोवपाक आमची गाण करपाक कित्याक गाण करपाक कित्याक आमी सगळे काँग्रेस पक्षाक चोडटा आनी वयर जाता आमी कोण नाशिल्ले जाल्यार आमी कांय कोण नासलो जाल्यार आमचें कांय उलोवपाचें न्ही तुमची आमचे बरें जाता देखून आमी वयर ग्राफाचेर चडटात आनी तें पटलें देखून आमचें गाण करून आमकां कवर करूंक शकता आमी सगळे आमचो एकवट दाखोवया फकत मिटिंगां येवन न्ही लास्ट मिनिट तुका एक सांगता तुका लास्ट आनी 2 सांगता तुमकां आमी डिमांड केल्लो की तुमकां ते 2000-1500 मेळटा ते वाडोवपाक सरकारान मागीर आमी डिमांड इतलो केलो तेन्ना अग्री केल्लो आज पासून इम्प्लिमेंट केल्लो इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना तुमकां दितले डिस्मॉल म्हण दाखयतले उगडास हांव कितें म्हणटा ते दाखयतले फोटोवपाक तुमकां आमच्या सरकारान केलें आमी केलें म्हण कांय सांगनात ते आनी सेकंड आमी सगळे एकवट धरून आमचे मुदय फूट दिवपाचे न्ही आनी काँग्रेस पक्षा परत हाडपाची आजच्या दिसाचे आमी उतर दिया देव बरें करूं देव बरें लोहियाच्या आवाजान गोंयकार उठले पेटून लोहियाच्या आवाजान गोंयकार उठले पेटून फिरण्याक धांवडोवपाक क्रांतीची ज्योत घेवन आपयता गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे आदले अध्यक्ष आदले खासदार आदरणीय फ्रांसिस्को सार्दिन हांकां ही 2 मिनटां भितर आपणाचेर मनोगत व्यक्त करता आजचे आशिल्ले सगळे मनीस आनी हांगा जमिल्ले म्हज्या भावंडो आनी भयणी पूण उमेद भोगता तुमकां सगळ्यांक पळोवन कोण भोगलेचे पयसुल्ले सगळे आयज जो 18 जून इतलो क्रांती दिन म्हणून आमी मानतात म्हाका दिसता हिंगा कोणूय आहा गोंयांत कोण उरले काय म्हूण त्या दिसाक हल्ले करता कित्याक पयशे वर्सां जाल्ले आसा तेन्ना घडये आज भुरगे आसत कोणें बरें वांटो घेतिल्लो ते आमकां थोडे दिसूं मेळटा पूण ताज्या फाटल्यान जे आमचे फ्रिडम फायटर जे आसा तांणी त्याग करून आमकां 19 डिसेंबर आमकां 61 हो फ्रिडम मेळटा आनी आमचे सारके हांव आहा नार्वेकर आहा चुडकर आहा जे आमकां एक सोयेक मेळ्ळो हें गोंय स्वतंत्र जाल्लें म्हूण आमकां पॉलिटिक्सां येवन मंत्री जावन गोंयची सेवा करपाक आमकां हो सोयेक मेळ्ळो पूण आयज आमचो सरकार ना सांगू ते भशेन हे पावटी इकरा आमचे जिखून आयले 8 जाणां बीजेपीन येले आनी कोणी 14 तरी चोरलें ताका चोर म्हणटा पूण ताका चोरून धाडटा कोणें तोय चोर आज बीजेपीन दाखयलें आसा कितें दाखयलां आख्या देशांत कोणाक कोणें येला ताका धूम चोर आहा ताका मंत्री करून उडयल्ले आसा तेन्ना आयज जे आमी हिंगा जमल्या उलोवपाक सोंपें पूण जरी तर आमी पडटे तरी तुमी काँग्रेस कडेन हाडटले एकट्याचो तुमचो कर्तव्य जावन आसा तुमच्या वाड्यान कितें करून दाखोवपाक लोकांक समजावपाक कितें हो सरकार म्हणटा ताणें गोंयांत फाटीं येला सगळें करप्शन वाडलां म्हणटा तें झिरो करप्शन आनी गोंयांनी बीजेपी सरकार जो आसा तांणी झिरो करप्शन केल्लें आसा झिरो करप्शन तांणी लिगलायज केल्लें आसा आज एनवायरमेंट कवर केलो गोंयचो कितें करता जॉब आतां सांगले भशेन आमगे भुरग्यांक जॉब नाय तेन्ना एकट्या गोंयकाराचो तडकर जावन आसा आमी पडटो काँग्रेस सरकार हाडपाक आनी लोकांक
सेवा करतात ज्या गोंयांत काँग्रेसान कितें केल्लें तें आमी घेवन आसा फकत आश्वासनां दिवप कांय काम करूंक ना सो पत्ते कर आमचें गोंय तुगे वयर घातलें गोंयकार आमचे सांबाळटले तेन्ना तुमी आदी जे काँग्रेसाचे बराबर देव बरें जावं फ्रांसिस्को सार्दिना आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता AICCच्यो सेक्रेटरी गोंय राज्याच्यो को इन्चार्ज डॉक्टर अंजली ताई निंबाळकर. सर्वांना नमस्कार. आज गोवा क्रांती दिनानिमित्त उपस्थित सर्व गोव्याच्या मायबाप जनतेला, स्टेजवर उपस्थित असलेले AICCचे इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी अलेमोजी, PCC प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकरजी, अल्टन जी, कार्लोस जी, उपस्थित सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित मीडिया वर्ग, आज या क्रांती दिनानिमित्त आज सर्वजण आपण इथं म्हापसामधनं एक नवीन क्रांती उभं करण्यासाठी आलेलो आहोत. त्यासाठी आपण आपल्या सर्वांसाठीच पहिले जोरदार टाळ्या वाजवूया. पोर्तुगीजच्या राज्याविरुद्ध लढा देण्यासाठी 80 वर्ष आधी दोन माणसांनी एक विचार घडवला. लोहियाजी आणि मेहदीजींनी एक क्रांती घडवूया या विचाराने आज गोव्याला जी आपल्याला क्रांती मिळाली आहे आणि आज 18 जून या निमित्ताने तशीच परत एकदा क्रांती घडवण्यासाठी म्हापसामधनं आज प्रत्येक कानाकोपऱ्यामधनं पेडण्यापासून ते कानकोनापर्यंत सर्व लोक इथे उपस्थित झालेली आहेत. एकच मनसा सगळ्यांच्या मनात आहे की या करप्ट BJP सरकार विरुद्ध कोण आम्हाला मुक्ती देऊ शकतं, तर ते फक्त आणि फक्त काँग्रेस पार्टी देऊ शकते. आणि त्याच्यासाठी हा मोठा लढा देण्यासाठी आज आपण सर्वजण इथे आलेलो आहोत. बरेच जण बरेच काही गोष्टी म्हणून जातात. गेले कित्येक महिने तर आपण ऐकत आलोय काँग्रेसकडनं काही होणार नाही, काँग्रेस झोपलेली आहे, काँग्रेस गोव्यातच नाही तर देशभरामध्ये सुद्धा क्रांती घडवू शकत नाही. आमचे लीडर राहुल गांधींना बरेच काही नावं ठेवण्यात आली, पण आज तुम्ही बघितलं असेल तर काँग्रेस हा एकमेव पक्ष आहे ज्याचा लीडर 4,500 किलोमीटर पेक्षा जास्त चालतो, कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत चालतो, नॉर्थ ईस्ट पासून मुंबई पर्यंत चालतो. असा एकही नेता मला पूर्ण अख्ख्या भारतामध्ये दाखवा जो जनतेसाठी आपला स्वार्थ
काँग्रेस पक्षाला इतिहास आहे आणि हा इतिहास मोडण्याची ताकद आजपर्यंत अजून कोणामध्ये सुद्धा आली नाही. आणि आज परत एकदा आपण ही क्रांती सर्वांनी मिळून इथनं एक जण गेला, दुसरा जण गेला, भाकरी परतली, इकडनं गेले, इकडनं आले म्हणून काँग्रेस पक्ष हा थांबत नाही. त्या मांडवी समुद्र आणि नदीपेक्षा आपले पक्ष हा मोठा आहे, विसरून कोणीही आज चालणार नाही. मांडवीचा आशीर्वाद आपल्याला आहे गोवाकरांना आणि आज याच आशीर्वादाने या समुद्राचं पाणी आपण सगळेजण एवढं आयुष्यभर बघत आलेलो आहे आणि या नदीने आपल्याला जोपासलेलं आहे. अशा या गोवाकरांना बाहेरच्यांनी येऊन आप असू दे किंवा TMC असू दे, दुकानं बंद करून गेलेली परत आता सांगतायत की महिन्याला आम्ही 2दा येणार, 4दा येणार. पालवी येत असतात, जात असतात. पण काँग्रेसवर विश्वास ठेवा. काँग्रेस हीच आपली मायबाप आहे आणि म्हणून कितीही जरी कोणीही म्हटलं की अरे आम्ही तर फक्त तुम्हाला देतो, खरं तुमचे आमदार जातात निघून. आज मी तुम्हाला साक्ष देते, येणाऱ्या इलेक्शनला 40 पैकी 25 आमदार तुम्ही आम्हाला निवडून आणून द्या. बघूया कोण कुठे जाते आणि कसं राहते. मी एवढ्या अधिकाराने, एवढ्या हक्काने ह्याच्यासाठी बोलते की कारण कर्नाटकामध्ये काँग्रेसवर विश्वास ठेवून 136 आमदार आम्ही आणून दिले आणि 136 मध्ये येऊन आज 5 गॅरंटी 3 वर्षानंतर सुद्धा सुरळीतपणे लोकांना देतोय. आताच कार्लोसजींनी लाईट बिल बद्दल सांगितलं. आमच्या कर्नाटकामध्ये लाईट बिल 200 युनिट फ्री आहे कार्लोसजी आणि मला खात्री आहे असाच मॅनिफेस्टो काँग्रेसच्या जनतेसाठी सुद्धा काँग्रेस निश्चित असणार आणि काँग्रेसला एकदा परत तुम्ही सर्वांनी सेवा करायची संधी द्या एवढी विनंती करून आज या क्रांती दिवसानिमित्त नवीन क्रांती घडूया, नवीन घोषणा देऊया आणि याच्यासाठी तुमच्या सर्वांचा आशीर्वाद आमच्या सर्वांवरती पाहिजे. तुमच्यासाठी आम्ही सर्वजण लढतोय, तुमच्या पोराबाळांसाठी, तुमच्या आयुष्याचं भलं होण्यासाठी. गोवाचं संरक्षण आपण सगळ्यांनी मिळून केलं पाहिजे. एवढं छोटंसं बोलून मला वाटतं जरा जास्तच बोलले तरी सुद्धा सर्वांनी खात असे ना चांगला प्रतिसाद दिला आणि त्यासाठी आपल्या सर्वांचे आभार. प्लीज येणारे 5-6 महिने तुमच्या सर्वांची अशीच साथ गोवाला, गोव्याच्या पक्षाला, गोव्याच्या आई वडिलाला, प्रत्येक घराला आज गरज आहे. एवढी विनंती करून माझे 2 शब्द इथेच संपवते. धन्यवाद. जय हिंद, जय काँग्रेस. धन्यवाद ताई. आपल्या जोशपूर्ण स्फूर्तीपूर्ण भाषणाने गोव्यात नक्कीच नवी क्रांती घडेल, जनक्रांती घडेल. आपले विचार त्यावेळी गोव्याकरांच्या मनात राहतील. परत एकदा गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीने आपल्याला धन्यवाद. आज वेळ येला काँग्रेस पार्टी आणि गोंयकार पेट्टले उठून. आज वेळ येला काँग्रेस पार्टी आणि गोंयकार पेट्टले उठून 2027च्या इलेक्शनात गोंयकारांचे सरकार घडयतले, गोंयकार काँग्रेसीचे सरकार घडयतले हितून मागची उलोवना. काँग्रेस पार्टीचो गोंयच्या विधानसभेन आवाज विरोधी पक्ष नेता, काँग्रेस पार्टीचो खंबीर नेतृत्व, गोंयकारां खातीर काँग्रेस पार्टीन कितें चिंतलां, गोंयकारां खातीर काँग्रेस पार्टी कितें करतली, हो आमचो विरोधी पक्ष नेता आदरणीय युरी आलेमांव आमकां विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या दिनाक आपणाचें मनोगत व्यक्त करचें. आदरणीय युरी
दोतोर अंजली काय, आमचे तिन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब एल्टन डिकॉस्टा, बाब कालूस, बाब M.K. शेख, आमचे ट्रेझरर बाब दत्ता नायक, आदले गोंयचे मुखेलमंत्री आणि आदले गोंयचे खासदार फ्रांसिस्को आनीक पत्रकार भाव म्हज्या मोगाळ भावनो भणिनो दोतोर प्रमोदा संगावकर हिंगा उपस्थित आसा. पयले सुवातेर क्रांती दिसाची तुमकां सगळ्यांक उलोवणीक पडपी भावनो भणिनो, आज जायते जायना उलयले आनी जेन्ना उलयले ह्या दिसाचो महत्व 80 वर्सां आदीं दोतोर राम मनोहर लोहिया तशेंच दोतोर जुलिया मिनेझीस हेणी जी क्रांतीची एक कीट पेटयली आनी कीट पेटोवपाचें कारण आशिल्लें त्या वेळार दोतोर राम मनोहर लोहिया हाजें एक वोकेशन करपाक हॉलिडेयाक तो गोंयांत आयिल्लो. ताजो इश्ट दोतोर जुलिया मिनेझीस गोंयांचे घडटा ते ताका ब्रीफ केलेले. तेज्या मनान ज्या पद्दतीन पुर्तुगेजाचें शासन आशिल्लें, सालाजाराचो वांटो आशिल्लो, गोंयकाराचेर अन्याय जातालो आनी जेन्ना ताणें निर्णय घेतलो 18 जुनाक लोहिया मैदानाचेर एकठांय जावपाक, गोंयकाराक एक उलो मारलो, हजारांनी लोक त्या वेळार आयलो. ताका उलोवपाक चड पुर्तुगेजाच्या लोकांनी दिवंक ना, पूण जी क्रांती त्या वेळार ताणें पेटयली, लोहियाचें एक स्वप्न आशिल्लें की गोंय हें भारताचो भाग जावपाक जाय आशिल्लो म्हणून गोंयकारांमध्ये फ्री थिंकिंग, फ्री रायटिंग आणि फ्रीडम ऑफ स्पीच हे गोंयकाराक फावो जावपाक जाय आशिल्लें म्हणून त्या दोगांयनी जे लोकां मदीं एक भंय आशिल्लो, पुर्तुगेज शासनाचो भंय आशिल्लो, आणि 3 दीस नंतर जे बाब आमचे सिनियर काँग्रेसमॅन बाब M.K. शेखान सांगले, हजारांनी लोक परतो गोंयांत एकठांय जालो, एक क्रांतीची सुरवात जाली. त्याचा फळ आमकां 1961 मेळ्ळो. दुबावना पूण भावनो भणिनो, त्या दिसाच्या ह्याच दिसाक 80 वर्सांनंतर परत एक फावट आमी सगळे काँग्रेसवादी लोकांनी एक क्रांती पेटोवपाक जाय. ही क्रांती पेटोवपाक तुमी तयार आसा? भावनो भणिनो, क्रांती कित्याक पेटोवपाक जाय? ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान 15 वर्सां जाली शासन केले. परिवर्तन गोंयांत जावपाक जाय म्हणून सांगपी हो भाजपाचो सरकार, आणि परिवर्तन जातले म्हणून 2012 ह्या सरकाराक गोंयांत लोकांनी हाडले. दुबावना त्या वेळार काँग्रेसाचे मिस्टेक जाल्यो आसतल्यो, तेजे लागून एक बदल जालो. पूण आज जर तुम्ही 15 वर्सां फाटीं ह्या 14 भ्रष्ट ऑटोक्रेटिक सरकार, लँड ग्रॅबिंग सरकार, ह्या सरकारान आज कसलीच मॉरल्स ना, हे कोणाकूच भियेना, देवाकूय भियेना. आज जो काँग्रेसाचो मोग आसा जनक्रांती, आनी आज आमी सगळे गोंयकार गोंयच पासत जागपाक जाय.
एक लक्षात तुम्ही दवरपाक जाय की हे भ्रष्टाचार जुमला पाटी आज मुद्दो जो गोंयांत सारको इम्पॉर्टंट आसा तो म्हणजे लेन गोंयकाराचे जागे आणि जोरीतून आज आमचे गोंयचे जे हे अत्याचार ऑपरेशन जुमला पाटी सरकाराक जोखता हेच अत्याचार आमचे देशाचे लिडर बाब राहुल गांधी पयच्या दिसांनी व्हिडिओ दाखोवन दिले अंदमान आनी निकोबार आयले थिंगाय हे अडाणी पासून आज ह्या क्रोनी कॅपिटलिस्टाक खुशाल करतात जमीन विकपाचो धंदो ह्या मोदी सरकारान केलेलो आसा छत्तीसगड वच खंयचे जाग्यार वच ह्या सरकाराचो लक्ष गोंयच्या भाशेन जमीन विकपाचो प्रयत्न भावनो भयणीनो तुमकां खबर आसा जी हे बीजेपी 2014 आणि 2014 ह्या वर्साक यांचो बँक बॅलन्स आशिल्लो 290 कोटी रुपया 2019 ह्या वर्साक यांचो बँक बॅलन्स जालो 3,500 कोटी रुपया आणि 2024 ह्या वर्साक आता त्यांचो बँक बॅलन्स जाला 10,160 कोटी रुपया 10,160 कोटी रुपया घेऊन ह्या आमदारांक खासदारांक विक्री करपाचो धंदो ह्या बीजेपी सरकारान केलेलो आसा आज हो सरकार तांकां संविधान म्हण तें लागना कॉन्स्टिट्यूशन म्हणटाय ते भियोना तांकां मसल पावर तांकां ईडी सीबीआय आयटी हे सगळे भाग आज हे बीजेपीचे सरकार उजार करता त्यांनी हे भाग गोंयांत जे केले ते केलेच आता घुमून आता शिवसेनाय फोडपाक बघता पयच्या दिसाक टीएमसी फोडली आम आदमी पार्टी फोडली तर एक तुमच्या मुखार भावनो भयणीनो तुम्ही लक्षात घेवपाक जाय हे बीजेपीचे मनीस आणि गोंयामध्ये उलयता की काँग्रेस एक फॅक्टरी म्हणून आमदार क्रिएट करपाची पूण आज जरी तर तुम्ही देशाच्या आख्खे जाग्यार जरी तर पळयल्यार तूं दिल्ली वच वेस्ट बेंगॉल वच महाराष्ट्रा वच ह्या सरकाराचो हेतू एकूच लक्ष एकूच ऑपोजिशनाचे व्हडो बॉन करपाक they want to stifle the voice of the opposition तांकां पावरा येवन हांगकडे डिफेक्शन प्रमोट करपाक सोदता बेंगॉल हेच केलें so Congress is not the only victim today of defection it is all the political parties in the opposition आणि आमी हे लोकांमध्ये पयले सुवातेर घालपाक जाय बाब अमरनाथान सांगिल्लें की गोंया खातीर आमचे स्वप्न जेन्ना म्हजे बरोबर आमचे दोन्ही आमदार हिंगा आसा आमी विधानसभेन झुजता 3 आमदार जावन ह्या 33 आमदारां विरुद्ध झुजता सोंपें न्हू पूण सादारण बरें शिक्षण घेवन
पद्धतीन दुसरे वर्किंग प्रेसिडेंट जोगडटा आणि एक बदल दिसता त्याच हांव आभार मानता माणिकराव ठाकरेजी कित्याक 4 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाचे एक हिस्टॉरीक डिसिजन घेवन आज प्रत्येक मतदारसंघात काँग्रेसाचे काम चालू आसा आणि हांव फाल्टीच्यान सांगता 27 मे 27 पाच 27 27 काँग्रेस आमदार जातले काँग्रेसाचो झेंडो जातलो. या 4.5 वर्सांनी जायते जाण उलयता की काँग्रेस पक्ष ओगे आसा म्हणून तुमकां याद करून दिता भावनो भयणीनो जेन्ना युनिटी मॉल प्रोटेस्ट जालो जेन्ना एसटी भावाचेर अत्याचार जालो जेन्ना बायोडायवर्सिटीचे गायडलायन ह्या सरकारान रद्द केले त्या वेळार आमी झगडले लोकां बरोबर ओतान रावन रास्ता रोको करून त्या चिंबेलकाराच्या कुयदान काँग्रेस पक्षूय आशिल्लो काँग्रेस पक्ष मेड शुअर that the unity mall was scrapped. आज जायते जाण उलयता आनी मेन मुद्दो म्हणटा तो 39A आनी जेन्ना 17(2) आनी 39A ही सेक्शनां जेन्ना विधानसभेन हाडली त्या वेळार आमी वेंट इन प्रोटेस्ट इन द वेल आमकां उखलून भायर उडयले 39A हाच्या विरुद्ध आमी तुमकां उलोवंक दिलेले आसा म्हाका गिरीशान सांगिल्ले भाशेन सरकाराची पयली सायन आसतली की 39A 17(2) 16B रद्द जातली. गोंयकारांक लेट गोल चूज देयर ओन फ्युचर. आमकां फेर्दीर बाब रिबेलोन जे बिल दिलें ते बिल पयले दिसा आमी विधानसभेत घातलें तेजे चर्चा जावपाक जाय म्हणून स्पीकराक सांगले मुखेलमंत्रीक सांगले पूण ह्या सरकाराक डेमोक्रेसी नाका चर्चा नाका डायलॉग नाका इलेक्शन नाका हांकां फक्त जाय पावर. आज बावडो भयणीनो कारापूर सरगनाचो लोक ह्याच दिसा त्याच वेळार 80 वर्सां आदीं ही एक क्रांती जाल्ली ती याद करून घेया. हे इलेक्शन काँग्रेस पक्षाचे न्हू हे इलेक्शन प्रत्येक गोंयकाराचे तुमच्या भुरग्याचे तुमच्या नातू हे पण भुरगे तुमच्या मुखार सांगतले की जोरी तर तुमी आशिल्ली ज्या वेळार गोंय पाड जाताले दोंगर कापताले न्हंयो डायवर्ट जाताली तुमी कितें करताले काय म्हणून. दिस वील बी अ कर्स इफ वी डू नॉट स्टॉप दीस गव्हर्नमेंट. याद करून दिता हो सरकार इतलो लेझी जावन आसा. एक प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आमी घातले ओपिनियन पोलाचेर. ओपिनियन पोल एक स्टेट फंक्शन जावपाक जाय म्हणून काँग्रेस पक्षान मुखार घातले. टुडे द गव्हर्नमेंट इज फोर्स्ड टू मेक शुअर दॅट दिस इज सेलिब्रेटेड. भावनो भयणीनो ओपिनियन पोल वॉज a gift by Pandit Nehruji, a gift by Indira Gandhiji to the people of Goa. असले ओपिनियन पोल हुई जावंक ना देशात. त्या वेळार पंडित नेहरून सांगले की लेट गोवन्स चूज देयर ओन फ्युचर. नाजाल्यार आज आमी एक डिस्ट्रिक्ट आसपाचे महाराष्ट्रात. आमचे दोतोर जागसिके उदय बाब बेंद्रे जायते शाबू देसाय हे इतले सगळे गोंयभर भोंवले जोड पेटयली गोंय सांबाळले पूण काँग्रेसाचो कितलोय हात आशिल्लो भावनो भयणीनो. काँग्रेस पक्षान आमकां स्टेटहूड दिली आमकां कोंकणी भास दिली. काँग्रेस पक्षाच्या वेळार इतले युनिव्हर्सिटी इतले एज्युकेशन इतल्यो इमारत्यो ज्यो पण आज हो बीजेपी सरकार विकपाक काडटा ते काँग्रेस पक्षान केलेले आसा भावनो भयणीनो. तर आमचो फोकस गोंयकाराचो फोकस काँग्रेसाचो फोकस. आमची आयडेंटिटी कितें? आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार आमचें गोंय आमची भाटां आमचे इट इज आवर लँड एंड इफ वी सेल आवर लँड वी सेल आवर आयडेंटिटी.
And if we sell identity, we are selling Goa. आणि हे सोयीसाचे इलेक्शन न्हू भाव सोयीसाचे इलेक्शन न्हू. दिस इज अबाउट 2036. ज्या पद्धतीन या 10 वर्सांनी आमचे पर्यावरण, आमचे एनवायरमेंट, आमची इकॉलॉजी, आमची शेतां दोंगर जरी आमी प्रोटेक्ट करूंक ना जाल्यार वायनाड टायप सिच्युएशन. प्रोफेसर माधव गाडगिलान आपल्या रिपोर्टान बरयल्ले की वेस्टर्न घाट एक इको सेन्सिटिव्ह एरिया आणि हे वेस्टर्न घाटाचे डिस्टर्बन्स जरी गोंयांत जाले त्या पद्धतीन हे आज हे चोर दोंगर कापता. 1200-1300 दिलकाटीन केसीस गोंयभर कापून हे जरी रद्द जाल्ला भावनो बरिलो जाल्यार हिंगा फ्लड टायप सिच्युएशन जातले. आज तुमी पळया गोंयांत कितें जाता. इतले दीस जाले उदक ना आनी 8-9 दीस उदक जावपा ना जाल्यार एक फॅमिन जातले, ड्रॉट जातले, उदकाचे प्रश्न जातले. हो सरकार जो म्हणटालो आपल्या संकल्पपत्रांत जे 24/7 दितले म्हणून ह्या सरकाराक ताकद ना 2 वरां पासून तो दिवपाक. पूण ह्या सरकाराक ताकद आसा फेक सर्टिफिकेट दिवपाक. दोतोर प्रमोद सावंत कितें उलयता, हर घर जल, गोवा में सब जगह जल है. कहाँ है ये भाई, कहाँ गया जल, किधर गया ये जल. हम लोग या सरकाराक फक्त इव्हेंट करपाक जाय. हांव सदांच म्हणटा इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार. आणि ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकाराक एक आनी एक आसा, पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल. पण हे पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल जे आशिल्ले इट वॉज एन एक्सेप्शन. पूण आतां सगळे सिंगल टेंडर करून इव्हेंट करता. नाचता आमदार नाचता, मंत्री नाचता, एकलो मंत्री नाचतालो, दुखोतो कितें दुखोतो सांगना पूण दुखोतो उडमातालो. हे सगळे दुसरे मंत्री ज्या पद्धतीन लुटता 50% कमिशन. एकलो म्हणटा अरे ती 50% तुका फावो जाले बरें आपण 60% केले, एकलो म्हणटा आपण 80% केले. हेंचे मध्ये हे कॉम्पिटिशन जालेले आसा. आज दूख जाता तुमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावं गोंयांत जे हॉस्पिटलाचे ज्या पद्धतीन काँग्रेस पक्षान PHC केले, CHC केले, UHC केले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांधले. पूण ह्या सरकारान कितें केले, गरीब लोक, गरीब जनता रातच्या वेळार आमकां फोन मारता, 2 वरांचे फोन मारता, GMC बेड ना, 2 वरांचे फोन मारता, स्ट्रेचराचे आसा, 2 वरांचे फोन मारता, एंटीबायोटिक्स आमकां घुसोवन दिता म्हणून. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा पयले सुवातेर म्हणटा तो भेंडीकोट रेट्स आसतले, कॅट लॅब दक्षिण गोंयांत जातले म्हणून सांगतालो, न्यूरोलॉजी लॅब जातले म्हणून सांगतालो. तो हे फटाशी मारपी मनीस, त्या मनशा कडेन तुमी विचार करपाक जाय. ते तुमचे दे स्टील युअर लँड, दे स्टील दी एअर दॅट यू ब्रीथ. म्हापसा, पर्वरी, पणजे had the worst air quality index numbers in the history of Goa. हे कित्याक जाता भावनो पळयली, कित्याक गोंयकार हो आसा. GMC बारीकशे जरी तर 2 कॅट लॅब बरे आसा, कार्डिओलॉजी वॉर्ड बरे आसा, दोतोर बरे आसा, दोतोराचे उलयना. पूण परिस्थिती लोकांक अपॉइंटमेंट मेळपाक, एक सादारण बायपास करपाक 1 म्हयनो लागता. आमी तुमकां आश्वासन दिता हे हेल्थ सेक्टर सुदारप करपाक मॅक्सिमम बजेट काँग्रेस पक्ष ह्या हेल्थ सेक्टरान दितले आनी हेल्थाचे प्रॉब्लेम सुदारप करपाक भावनो भयणीनो. आज दूख जाता कित्याक जायतो क्रोध आशिल्लो आनी आमी जेन्ना आमदार जाले हिंगा सिनियर आमदार आसा बाब नार्वेकर, आमी भुरगेपणान तेंचे डिबेट घेवपी आनी त्या वेळार कितें ना कितें एक्शन जातालें, अश्युरन्स रिपोर्ट जाताले. 4 वर्सां जालीं आमी एक्सिडंट गोंयांत वाडटा म्हणून उलयले. पूण हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा
बिझी मिनिस्टर जो फार्म हाऊस मिनिस्टर आसा एका गोंयचे पळोवंक ना, एका टॅक्सी काराचे पळोवंक ना, हो विचार टॅक्सीचो एअर होस्टेसा कडेन उरता. एअर होस्टेसाचो विचारता गोंयचे टॅक्सी काराक कितें बरें आनी कितें बरें न्हू. असले मनीस हे आज तोंडेले तांकां घरा धाडपाक जाय. हे मंत्री आज इतले बाबा कितले खाताले, इतले मोठे जाला, इतले मोठे जाले ते तुमचे वाचता इतले हे बंद जावपाक जाय. खाऊन इतले मोठे जाला बंद केलं जावपाक जाय. आनी काँग्रेस पक्ष हे करप्शन आमी एक्सपोज करतले. निमणे पावलो पळयलो. गोंय म्हणटे कितें? गोंय म्हणटाय ते एक युनिटी आमची बहुजन समाजाची. गोंय म्हणटाय ते युनिटी आमचे ट्रायबल एसटी भावाची. गोंय म्हणटाय ते युनिटी आमचे युवक, आमचे बाचलांची, मुनकार, शेतकार, एव्हरी गोंयकार. तुमकां आमी आश्वासन दिता तुमच्या आड आमी केन्नाच वचपाचे ना. देखून सप्टेंबराच्या 22 तारखेक आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा की गोंय राखण यात्रा. ही यात्रा आमी काणकोण ते पेडणे वयतले, एक गोंयकारा कडेन मागतले तुमचो आदार, तुमचो आवाज. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमचो आदार आसतलो म्हणून. जेन्ना हांव बंद करता म्हाका याद जाता, आनीक म्हज्या भुरगेपणांत म्हाका याद जाता हांव तेन्ना 5 वर्सांचो आशिल्लो आनी माजोर्डा ह्या गांवांत बिचीचेर आशिल्लो. आनी म्हाका दोयऱ्यान वचपाक जाय आशिल्लें, पोंवपाक जाय आशिल्लें. पावस पडटालो आनीक ल्हारां खूब वायलंट आशिल्ली, काळोख जाल्लो. आनी त्या वेळार म्हाका याद जाता हांवें म्हज्या बापायक म्हणलें की पापा हांव बुडटा. त्या दिसाचो म्हाका सदांच उगडास जाता. भुरगेपणान म्हाका म्हज्या बापायन सांगिल्लें, सारको चोयलो दोळ्यांनी आनी म्हाका म्हणपाक लागलो की दोयऱ्याचो नेचर, द नेचर ऑफ द सी इज सच that the tide will always change, so keep floating. And if the tide त्या वेळार change and दोयऱ्या the sea itself carried me back to the shore, all I had to do is keep floating. आणि म्हज्या पार्टीच्या वांगड्याक, म्हज्या आमदाराक, म्हज्या कलिगाक, गोंयच्या लोकांक हांव सांगपाक सोदता, in 2027 the tide will change, and when it does, and who drifted away. Thank you. You are good. सगळ्यांक एक विनंती, फक्त 5 मिनटांनी ही कार्यावळ सोंपता. हे गोंय आमकां गोंय दिवपाक तेंच्यांनी खूब कितें सोंसलां. आमी एक 5-10 मिनटां सोंसुया. त्या दिसा रोग्यांचो पावस पडटालो, आयज पावस ना. थोडो सॅक्रिफायस करुया. तुमच्या मुखार उलोवपाक आमचे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे गोंया खातीरचे प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे हांकां आपयता. सगळ्यांक विनंती आसा, ह्या तेंच्या ल्हानशा स्पिची उपरांत राष्ट्रगान जातले तेन्ना तुमकां विनंती आसा सगळ्यांनी राष्ट्रगिताक हांगा रावचें. आदरणीय माणिकराव कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश कैसा रहेगा उसके बारे में पूरा प्रोग्राम उन्होंने आपको बताया. वैसे हमारे यूवी अलेमाओ जी, हमारे सीनियर वर्किंग प्रेसिडेंट खान साहब, शेख साहब,
हमारे दोनों एमएलए वर्किंग प्रेसिडेंट कार्लोस हरिदा जी, हमारे दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट एल्टन डिकोस्टा जी, हमारे एक्स एमपी सार्दिन जी, हमारे तीनों के चारों भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, विशेष तौर पे मैं नार्वेकर जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके क्षेत्र में इस तरीके से उन्होंने सबके सहयोग से ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया। और हमारी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सेवा दल के अध्यक्ष और सभी हमारे जो फ्रंटर हैं, हम अल्पसंख्यक होंगे, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी के अध्यक्ष और मंच पर बैठे हुए सभी कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च स्टेट के नेतागण, हमारे जिनकी स्पीच आपने सबने सुनी है, बड़ी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आपने उनको प्रतिसाद दिया है। हमारी वो इंचार्ज डॉक्टर अंजलि निम्बाड़कर जी और सभी मेरे सीनियर साथी, युवा साथी, पत्रकार और सभी मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आज क्रांति दिन की इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। और जिन्होंने इस क्रांति दिन में हिस्सा लिया पूरे देश के, जिनका नाम अभी सभी यहाँ पर स्टेज पर लिया है, या जिन्होंने इस पूरे गोवा को एक आदर्श भी दिया है, संघर्ष में सबको तैयार करने का उन्होंने जिस तरीके से कदम बढ़ाए हैं, तो उनकी सराहना करने के लिए क्रांति दिन में आज सबको शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। अब सभी जानते हैं कि पूरे देश में और हमारे गोवा स्टेट में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, अभी ये सरकार लगातार लोगों को ये कहती जा रही है, भ्रम फैला रही है कि अब सभी बातों के ऊपर इलाज हमारे नरेंद्र मोदी कर सकते हैं, यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह वो फेल्यूर है कि जिस तरीके से आज पूरे देश की जनता सोच रही है कि 29 में, 26 में, 27 में स्टेट की गवर्नमेंट बीजेपी की गोवा में नहीं रहेगी और सेंट्रल में 29 में वहाँ पे सेंट्रल में मोदी की गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये लोगों ने निश्चय कर चुके हैं। लेकिन पूरा चुनाव जिस तरीके से चुनाने का षड्यंत्र इन्होंने किया, आप सभी जानते हैं कि एक एक कदम उनका ये है, इस देश में जो स्वतंत्रता के बाद हमें डेमोक्रेसी मिली है, संसदीय हमारी प्रणाली जो है, जिसके तहत हम प्रतिनिधि चुन के देते हैं, वो हमारी आवाज उठाते हैं, वो पूरी तरह खत्म करने के लिए इन्होंने जो साजिश रची है, वो आप सभी देश की जनता जानती है, गोवा की भी जनता जानती है। इसलिए 29 में उनको लगता है कि आज हम वहां भी गवर्नमेंट स्थापित नहीं करेंगे। इसलिए जिस तरीके से उन्होंने लगातार एसआईआर के माध्यम से वोट कटवाने की बात वो करते हैं, सभी जो संविधान है, संविधान में धर्म के नाम से सबको अधिकार है अपना अपना धर्म पालन करने का पूरी तरह अधिकार दिया हुआ है, लेकिन धर्म को और पॉलिटिक्स में वहां ले आके ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये एक जाति के, ये धर्म के है, इस तरीके से धर्म में समाज में लड़वाने का काम लगातार कर रही है। क्योंकि स्वतंत्रता में इनका कोई योगदान नहीं, इस देश को स्वतंत्रता मिली, इसमें आरएसएस का कोई वहां पे नेता खड़ा नहीं, किसी ने भी उसमें आंदोलन में सहयोग नहीं दिया। जो यहाँ पे सावरकर रहो या इस तरीके से आरएसएस के लोग रहो, उन्होंने जो कांग्रेस ने आंदोलन चलाया था उसको तोड़ने का काम इंग्रजों के साथ खड़ा होकर उन्होंने लगातार किया है। आप
सभी जानते हैं कि गोवा की जनता पढ़ने लिखने वाली जनता है। वो सब जानते हैं कि क्या हुआ था उस वक्त, और वो आज ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान देश प्रेमी हैं और हमारे खिलाफ बोलने वाले देश के देशद्रोही है। इस तरीके की बात वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है कि 29 में ये गवर्नमेंट नहीं आ सकती। अभी उनको लगता है कि ये गवर्नमेंट हमारी आना चाहिए 29 में। उन्होंने एक काम करना शुरू किया, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बदलाव करो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तोड़ो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के बाद हमको फायदा मिलेगा। और इस तरीके से पूरे देश में यहाँ पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट रहो, असेंबली रहो, उसको बदलने के लिए उसको कदम बढ़ा रहे हैं। उनको पता चला है कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं, रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हैं, संविधान को नहीं बदल सकते हैं, तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस रहो, महाराष्ट्र की वहां पे उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना रहो, उनको तोड़ के हमारे 2/3 बहुमत वहां करने के लिए उन्होंने कोशिश करी। तो उनको मालूम कि 29 में उनकी सरकार नहीं आ सकती, तो इसीलिए वो पूरी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने के लिए, हमारे असेंबली रहो, पार्लियामेंट तोड़ के वहां पे हमारे ज्यादा वहां पे पार्लियामेंट मेंबर्स आना चाहिए, अभी से साजिश रखते हैं। उनको सत्ता में बैठने के सिवाय कोई दूसरा काम वो नहीं कर रहे। और सत्ता में बैठने के लिए जो जो जरूरी है, वहां के संविधान जो आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उन पर भी दबाव रखते हैं, ये हमारे हिसाब से वो डिसीजन आप दे दो ताकि कुछ लोगों को हम तोड़ सके, हमारे सामने कोई पार्टी न रहे। इस तरीके से साजिश करने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन जनता जानती है, पूरे देश की जनता जानती है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम यहाँ पे 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, 10 करोड़ के हिसाब से 5 साल में 10 करोड़ अगर नौकरियां मिलती थी, तो गोवा की कोई वहाँ पे पढ़े लिखे हमारे भाई वहाँ पे खाली नहीं रहते, बेरोजगार नहीं रहते। यहाँ पे जिन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए हर के स्कूल की काम में हम डालेंगे, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं। झूठ बोलो, वहाँ बार बार झूठ बोलो, उनको पता है कि उसके लिए जो चैनल है, अलग अलग चैनल के माध्यम से वो इस तरीके से प्रचार करते हैं कि हम गोवा में प्रचार करेंगे पूरे देश का कि यहाँ पे आपको जितवा दो। बाकी स्टेट के भी सीएम को कहेंगे कि यहाँ तुम एडवर्टाइज दो, यहाँ प्रचार करो। पैसा किसका है? पैसा जनता का है, आपका है। लेकिन क्या हो रहा है गोवा में? जिस तरीके से हमारे अपोजिशन लीडर ने यहाँ पे आपको समझा है, बताया, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने बात की है, तो आप सभी जानते कि गोवा में हमको जरूरी है यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर संभालनी। गोवा में जरूरी है यहाँ के पर्यावरण हमको ठीक करना। गोवा में जरूरी है कि हमारे जो बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़ने के बाद उनको सर्विस मिलना चाहिए। यहाँ जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। रोड पर वहाँ पे एक्सीडेंट नहीं होनी चाहिए, बड़े अच्छा हालात रहने चाहिए। यहाँ की जमीन जो है, जो हम गोवा की समझते, इसलिए हमारे कांग्रेस के जो एमएलए उन्होंने असेंबली के अंदर भी 72 आंदोलन किया कि जो कलम उन्होंने 390 जो ये कलम जो है उसको हटाने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि गोवा में जो है पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग देखते हैं कि गोवा एक अच्छा सा हरा भरा वहाँ पे प्रदेश है, यहाँ पे समंदर है, वहाँ पर्यटक बहुत दूर से आते हैं, यहाँ की रोजी रोटी उसके पर बहुत सारे इस पर चलती बहुत लोगों की। लेकिन ऐसे परिस्थिति में इसको पूरे तरह नैश करने के लिए जमीन बिकने का काम जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग कलम बना रहे हैं, इसमें सुधार कर रहे हैं। तो एक ही मकसद उनका है कि गोवा का कुछ हुआ है, इनको पता नहीं क्या होगा, जो होगा, लेकिन हमें 50% वहां से मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार 50% तक बढ़ाए, कोई भी काम करें, कोई भी मिनिस्टर हो, 50% वो लेने का काम पहले करना है। इस 50% गवर्नमेंट को हमको हटाना पड़ेगा। जो कार्यक्रम हमारे अपोजिशन लीडर, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट,
जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया कि हम गोवा के लिए एक अच्छा प्रोग्राम दे सकते हैं, एकजुटता सब में होनी चाहिए। नहीं तो अलग अलग तरीके से कांग्रेस को तोड़ो, फिर किसी को वहां पे खड़ा करो, किसी को बात तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है उनको हराने के लिए, उनके वोट तोड़ने के लिए उस तरीके से अलग अलग तरीके से बीजेपी देश करने की कोशिश करती है और गोवा में भी इसी तरह की कोशिश कर सकती है। लेकिन गोवा की जनता सब जानती है कि बीजेपी ने पूरे देश में और यहाँ पर भी हमें जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आज मुश्किल में हमारे पूरे देश की जनता है, हम मुश्किल में हमारे गोवा की जनता है, उसकी जड़ कोई होगा ये बीजेपी है। बीजेपी की विचारधारा है, कोई देश के हित में बात नहीं करते हो, लगातार उनकी कोशिश रहती है कि चुनाव कैसे जीते, जो भी कुछ करना है चुनाव जीतो। वहां पे आप तृणमूल कांग्रेस के जो चुनाव के खिलाफ जीते हैं, वहां ईवीएम मशीन के गुनाह सब पूरी तरह जला दी। अभी एक भी सबूत कोई सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि ईवीएम मशीन का देखो क्या है, इनकी कंप्लेंट है, एक भी मशीन वहां पे नहीं मिलेगी। पूरे गुनाहों को उन्होंने आग लगा दी इस तरीके से, एक नहीं कई बातें। आप सभी जानते हैं कि सभी बातें के ऊपर एक ही ध्यान रखा है, चुनाव जीतने का। इसलिए तोड़ फोड़ करके कांग्रेस के वोट काट कर, उनको लिस्ट में से वोट काट कर इस तरीके से चुनाव जीतने का प्लान उन्होंने बनाया है। लेकिन गोवा राखड़ी यात्रा यही मुझे आपने अनाउंस किया है और दोनों ने पीसीसी प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे सभी और यूरी जी जो यात्रा का ऐलान किया 22 सितंबर एक बड़े मजबूती के साथ सभी जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उन्होंने आगे ले जाना चाहिए, एक ताकत के साथ उसको पकड़ के सक्सेस करना चाहिए। कोई वहाँ पे अगर काम करने वाले लोग हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे चारों जो प्रेसिडेंट बनाए डिस्ट्रिक्ट के बड़े मजबूत प्रेसिडेंट, उन्होंने काम शुरू कर दिया है, लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ जो काम करेगा उसको पद पे रखो, जो काम नहीं करेगा उसी को हटा दो। किसी ग्रुप का, किसी नेता का कोई भी हो, उसको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है कांग्रेस पार्टी को, संगठन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसका मुआवजा करने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के भरोसे सब आगे आते हैं और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने की जो कोई बात करता है उसको कांग्रेस पार्टी कोई महत्व नहीं देगी, कार्यकर्ता को महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। जो निष्ठावान लोग हैं, मजबूती के साथ कांग्रेस के पास आना चाहते, कांग्रेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारी एक ही मकसद है, जो बीजेपी आज सेंटर में बैठी हुई है वो जिस तरीके से पूरे देश के खिलाफ अपना षड्यंत्र करने की, पूरे वहां लोगों को गुमराह करने की बात करते, पैसों के बलबूते पर सबको खरीदने की बात करते हैं, उनको हमको हटाना है, दिल्ली से हटाना है, गोवा में भी हमको हटाना है। हम सभी को कहते हैं कि जो बीजेपी को हटाना चाहता है उन्होंने हमारे साथ आना चाहिए, हम सबका सम्मान करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर कांग्रेस एक मजबूत पार्टी की तरफ यहाँ पे पूरे देश में सेंट्रल पार्टी है, सभी को आके हम एक साथ जुड़ाने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की अगर बात करते हैं तो जनता क्या करने का बुरा जनता देखी। लेकिन सभी ने एक साथ होकर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप काम कीजिए, इतने मेरी आपकी दरखास्त है। और जो प्रोग्राम बना हुआ है यहाँ पे, पहले हम सब ब्लॉक में प्रोग्राम लेंगे, कोई ऐसा प्रोग्राम लेते हैं ब्लॉक पर, हम देखेंगे तो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई सिर्फ वहां से मीटिंग लेने से नहीं होता है, लोगों को जुड़ाना। संगठन का मतलब है सभी को साथ में जुड़ाने का। ये कोई घर अपना नहीं है, ये मेरी कांग्रेस नहीं है, जो मेरी कांग्रेस बनने वालों को कोई यहाँ पे जगह नहीं है, ये सबका घर है। इस देश के हर नागरिक का ये घर है। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता के बाद इस देश को पूरा मजबूती के साथ आगे ले जाने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मजबूत करने के लिए एक जो कार्यकर्ता है वो काम करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे, जिला लेवल पे हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने काम करना शुरू किया है। यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस हमारे काम कर रही है बड़ी अच्छी तरीके से। आज हमारे सेवादल में बड़े जोर से काम में इसको ऐसी तरीके से करो, ढीला मत पड़ो, इतना ही मेरे आपको सबको कहना है। नहीं तो बोलना ये मैं नहीं करता हूँ, वो करता हूँ,
और कुछ नहीं करने का। और पहली बार हमारे गिरीश जी सोनंदर आए हैं, तो इस तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उन्होंने मिलजुल कर हमारे यूनिटी में एक मजबूती के साथ हमारे दोनों एमएलए ने, वर्किंग प्रेसिडेंट ने, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, सब ने इस तरीके से जो मजबूती आज दिखाई है, इसी मजबूती के साथ हमको चुनाव में आगे जाना है। अभी रुकना नहीं, 24 घंटे हमको काम करना है। जो काम करेगा उसका कांग्रेस पार्टी और संगठन है, जो काम नहीं करेगा उसकी संगठन है कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। और सभी को साथ लेकर हम आगे जाके इतना कहते हुए मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ। शेवटाची 2 मिनटां विनंती करता बसून रावची. मात 2 मिनटां. थँक्यू सर. स्फूर्त तांची घेऊन आम्ही पुढे पुढे या. सैम आमचो राखून जीवाचे रान करूया. भूमी आमची जपया आणि करया तिका व्हड. गोंयकारपणाचे घेऊन दायज तूच जाता चल पुढे, तूच जाता चल पुढे. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयोजित केली ही जनक्रांतीची ही सभा शेवटच्या शिराक पावली आसा. उपकाराचे उलोवप करपाक आपयता दक्षिण गोंयचे जिल्हाध्यक्ष बाब आशीष नरोदा. उपकाराचे उलोवप जाल्या उपरांत राष्ट्रगीतान ह्या कार्यावळीची सांगता जातली. आशीष नरोदा. देव बरें करूं. बाब अमरनाथ दोनी मिनट दिले म्हणल्यार एकदा परमिशन ऑफ आर लिडर्स हांव मातशें 1-2 उतरां उलयतलो. मातशे राजीक आशिल्ले आमचे एआयसीसीचे गोवा इन्चार्ज माणिकराव सरजी, तशेंच आमचे गो इन्चार्ज डॉक्टर अंजली निंबाळकरजी, आमचे आदले खासदार साळवी, आमचे अध्यक्ष